usciamo o te adema di voloro di tuo sotaya di canso noma 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 meu gloriara oi ma vortia leva noma सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आयचे मिसाचे ही समोरुमणी किरीत भाशेन करता फादर आग्नेल समुदाय आसूय रावतली आमची बाबा भयणां हाचे दिसा आमचे मदेकांत फादर रेगन आसा पातकूर लोटली हांव सेवियर द वर्ल्ड चर्च हातूंतलो किरीत भाशेन ताका आयज देवाच्या उतराचें प्रवचन तो आमकां करतलो ताका आनी ताच्या वावराचेर किरीत भाशेन आशिर्वाद दितना आमची फिरगोशीन ताका परतून एकदां माये मोगाचो येवकार आमी ताका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो परिस्थिती पडेवप ती वळखून घेवप आनी ती समजून घेवप मनीसपण खुणायता त्या वून तेच परिस्थितीन एकमत जावन ती नवसरता आनी नवें जिवीत दिता तें देवीकपण खुणायता आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकांय मारयेचे देखीन दुसऱ्यांची परिस्थिती समजून ती नवसरूंक आनी जिवीत दिवंक आपयता हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना आमच्या कुटुंबांत समुदायांत वाड्यांत गांवांत आनी वावराच्या सुवातेर आमच्या वांगड्याची आनी सांगात्याची परिस्थिती समजून घेवन ती नवसरूंक आनी जिवीत दिवंक आमकां जेजू भाशेन समजिकायेची मनशां कोर म्हूण मागुया मोगाळ भाव भयणीनो मनीस तो जियेता जाल्यार दुसऱ्या मदें जियेता आनी जंय जंय आमी आसा थंय थंय परिस्थिती वेगळ्यो आसता हे वेगळ्यो वेगळ्यो परिस्थिती समजून घेवपाक जायते पावटी आमी फाटीं सरल्या आनी फाटीं सरल्या आनी घडये परिस्थिती समजूंक ना देखून आनीक चड मारेकार जाला जाल्यार ह्या वेळार आमी बोगसणें मागुया सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकुतकोर प्रार्थुया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार उबारुया सोर पदवेदार देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसता हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतले आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो कोरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना भाग्यवन पावलोन तेसलोनिकारान बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप भाव भयणानो बोरवासो नाचलेल्या एरा मनशां पोरी तुमी खोंती बरीत जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदल्यांक
तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोतमानता. तेच पोरी जेजूचेर बावाट दवरून मेल्यांत तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकोवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव तीं मेल्ल्यांत तांचे आदीं वेचिनाव. तर हुकूम परगडटल्या महादेवदूताचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत तीं पयलीं पुनर्जीवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. अशें आमी सदां काळ सोम्या बरोबर आसतल्यांव. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्वर हो पळे येता. परतून म्हणुया. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्वर हो पळे येता. नवें गीत रोचून गायात, परमेस्वराक वाखाणात. शेकानशेक प्रितुमे वयर देवाक सोडगितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजयात. सगळ्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विजमिता. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्वर हो पळे येता. परमेस्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें भें दवरचें? राष्ट्रांचे देव कोण जाणय? काणयांतल्यो फकत बावल्यो. पूण आमच्या परमेस्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचला. जबाब. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्वर हो पळे येता. स्वर्ग सगळो आनंद भोगूं, उल्हासून आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर आयकून दी ताचो गोणगोण. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकुटून आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटून खुशाल भरीत. जबाब. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्वर हो पळे येता. मुनसुबी प्रितुमेची सगळी नीट संवसाराची पोरजांची खोच्याक जोडटी परमेस्वर होबले येता. जबाब. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्वर हो पळे येता. उबी रावया. सर्वेस्वराक सोयीसू, सर्वेस्वराक सोयीसू, सर्वेस्वराक सोयीसू, सर्वेस्वराक सोयीसू. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्वराक सोयीसू, सर्वेस्वराक सोयीसू, सर्वेस्वराक सोयीसू, सर्वेस्वराक सोयीसू. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपली आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, ओ तुजो पूत.
उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आंकवार मारीचे जल्माचे परबेक तयारी करीत आयल्या. आनी नव्यान हो एक सोयेक आमच्या ओत्मीक जिवितांत आनी आमच्या जिवितांत एक नदर मारपाक. कित्याक परबेक लागीं येता येता ती समोरमणी आनीक अर्था भरीत जावं. एक क्रिस्ती तरणाटें आनी एक क्रिस्ती तरणाटें आपणाचें जिवीत जियेता. जिवीत जियेतना जायते वस्तू ताच्या जिवितांत घडटा. आनी वस्तू कसल्यो? बऱ्यो मोगाच्यो, काळजाच्यो. आनी हे काळीज म्हणटा तेन्ना जायत्यो वस्तू काळजाचे संदर्भान आसता. एका दिसा हे तरणाटे म्हणपाक लागले, पळय म्हाका मातशें भिरांत दिसता. कसली भिरांत दिसता? ना, म्हाका म्हज्या घरच्यांचो मोग करपाक भिरांत दिसता. कित्याक भिरांत दिसता? कित्याक मोदें ना जाल्यार कितें जायत जाल्यार अशें कशें कितें जावंक येता. कित्याक ताचो अनुभव आसा. मोग केल्लो काजन खंय तरी नाच जालो, सोंपलो. तो आतां ताका धोको बसता. कोणाचो मोग केलो ना जाल्यार तो तें दूख सोसूंक जावचें ना. इतलेंच न्हय, आनी एक क्रिस्ती तरणाटे जियेताना ताचीच घरचीं तेचें नांव सगळ्या वाऱ्यार उबयलें. कितें म्हणून? तें कोणा बरा भोंवता. तितलेंच न्हय, आनीक सांगलें ताची आवय आनी कोणा बरा भोंवता. हें चिंतून चिंतून दुयेंत पळोवंक लागलें. कामाक म्हूण गेलें. कामाक म्हूण गेल्यार तें खंय कंपनींत कामाक वेतालें. थंय बॉसान सांगलें त्या दिसा मातशें लेट आयिल्लें, वच. धाडलें आनी पगारूय काट केलो. ह्यो इतल्यो वस्तू सांगून सांगून निमणे करून म्हणपाक लागलें, आतां हांव कितें करूं? न्हू, आपूण मोगान आसलेलीं, पूण मोगान आसलेले फावटी घात कसो जाता? बेश्टें कंट्रोल कसो कोत्ता कोण? एकलो न्हवरो, बरें ताका सोडलो. आनीक कडेन आनीक एकलो कोण म्हाका बरो कसो दिसलो, ताणें सोडलें. एक फावटी दुबाव येता, कितें करपाचें आतां आनी न्हू, मोगान आनी पडपाचें न्हू, काजार जायना. चल, मामी डॅडी आहा, कितें जोडलें तर तांकां दिवपाचें. कित्याक मामी डॅडीक सांगल्यार क्रायटेरिया आसा. न्हवरो धरतलो जाल्यार सोरो पिवंक जायना, सिगार उडोवंक जायना, मिसाक वचपाक जाय. ही आख्खी पॅकेज हांव खंय सोदूं? आनी सगळी पॅकेज बाराबर मेळटली? ताचे बरें हांवूच सोंसून हांवूच काबार तें. कोणू आहा, आमीक आहा, बरो इश्ट आसा, कोणा कडेन सांगपाक जातलें? ना, कोण ना. हांव आनी म्हजो देव. तूं आनी तुजो देव. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो विशय न्हू, मारयेन केला तशें दुसऱ्याची परिस्थिती समजून घेवन नवसरणी आनी जिवीत दिवन जेजू भाशेन समजिकायेची मनशां जावया. दुसऱ्याची परिस्थिती समजून घेवन आमी जायती इश्टां मित्रां, आमी तर आमच्या इश्टां मित्रां लागीं भोंवलीं न्हू, बकून तरणाटीं, तांच्या लागीं विचारात तुमी. तुमचीच इश्टां मित्रां आसात जाल्यार केन्ना बसून चिंतात, हू इज माय बेस्ट फ्रेंड? सगळीं 10-15 जाण, 12 जाण, 20 जाण लेगून हूंय काजरां वयतलीं, हूंय बराबर वयतलीं. बेस्ट फ्रेंड कोण? तांचे मदें एकलो बेस्ट फ्रेंड आसना. आनी ते बेस्ट फ्रेंड ना म्हणटकूच, एकामेका काळीज ओड ना म्हणटकूच, वी आर जस्ट कलेक्शन ऑफ फ्रेंड.
थिंगा तें गुंतलोली न्हय आमची काळजां म्हणजे आमी मागीर कितें उलयता मागीर आमी कमेंट कोत्ता लोकांच्या कुडीचेर मागीर आमी कमेंट कोत्ता लोकांच्या फॅमिलीचेर कमेंट कोत्ता फायनान्शियल पोजिशन तुमी गरीब मुगो कमेंट कोत्ता आमी कास्ताचेर आनी हे सगळे कमेंट करून केन्ना केन्ना म्हणटा तूं पीस जाला तूं म्हाज्या एंडो कसो तुज्या शिकोंक जायना भोट्या यो हिंगा यो हांव शिकयतां ह्यो वस्तू मागीर मुखार येतात कित्याक हांगा आमी गुंतलोली ना आनी आमी दुसऱ्याची परिस्थिती वळखना त्या दिसा घडये त्या मनशा खरें ना पयशे आनी आमी तर 2-4 बरी पेजां जिन्स पॅन्ट घालून गेलीं आनी मागीर आनी बरी पेजाद वॉच घालून गेलीं बरी तोपी घालून गेलीं व्हडले व्हडले मोबायल दाखयले कोण फ्रेंड जातलो गरीब आहा ती थंय फ्रेंड जातली आतां हें कित्याक दुसऱ्याची परिस्थिती कितें ती जाणा जावं कोण प्रयत्न करिना आमी मेळटा तेन्ना आसता मुखा मळान व्हडल्या व्हडल्या नेटान मेळटा हांव पूण परिस्थिती कितें आहा आतां हें क्रिस्ती तरणाटें घरांत आसा कोणाक खबर आहा ही खबर फकत देवाक घरांतलें खबर ना इतले कश्टवता म्हूण घरांतली खबर ना असली परिस्थिती आमची सगळ्यां कोण आवय लेगून आपणाचीच परिस्थितीन आपुणूच गुंतलेली आसता दीस रात रांद कोण ब्रेकफास्ट कर रांद दोनपारचें जेवण रातचें जेवण रांद पुतून कोण बेड कर कोण रूप निवळ कर हें सगळें चालू आसता कोण हात बोट घातलो काय मग रावता कोण येता गोरकाराक घडये जाय तो पेज आसा घर बांदपाक जाय हें आखें मेंटेन करपाक जाय घडये जॉब ना आतां कितें करपाचें शेजऱ्याची आनी म्हजी सोयरीं दायरीं आसात बरी आसता न्ही घडये कोण पावता काय दुसऱ्याची परिस्थिती जाणा जावंक सोदता काय ना भुरगीं आसा शिकता इस्कॉला येता वयता शिकता बाय बरे मार्क्स घेयले काळजाची परिस्थिती हुंय आसा ही कोणाक खबर ना एक भुरगीं कशीं आवय कशी बापूय कसो आमी हुंय आसा हुंयची परिस्थिती आहा तें खबर ना फामील कशी हुंय आसा समाज कसो हुंय आसा हें आमकां खबर ना म्हणजे आमकां तो हुस्को ना जरी तर आमी आंकवार मारीच्या जिवितांत गेलीं जाल्यार तिची परिस्थिती पळयात आनी ही परिस्थिती ते जरी तर आमी सोदूंक गेले जाल्यार बरी अवघड त्यो कोणाच्यो साद्यो न्हय आनी सोंप्यो न्हय दर एकल्याच्या जिवितांत परिस्थिती येता ती एक वेगळीच भाशेची येता ताका पयली आनी एक टेक्स्ट बुकार थंय नोट्स ना आनी ताचो आन्सरूय ना कित्याक मनीस वेगळो परिस्थिती वेगळी आनी जे भाशेन ती मनशां चिंतता ती वेगळी म्हणजे दर एक जी केस येता ती वेगळी आसता ताका लागून तुवें देवाची कृपा जाय आसता ती नियाळून समजून तातूंत पावलां मारूंक आंकवार मारेची परिस्थिती पळय ती भायर सादें जिवीत जियेताली बोडव्या गाब्रिएलान ताच्या जिवितांत एक सारको दुस्फोट कसो केल्ल्या भाशेन दिसता उचांबळाय हाडली तूं आवय जातली देवाची हें आनी समजोंक जाता खंयसून आयलो म्हाकाच कित्याक धरलें आनी ती भियेता आ थंय पूण ती ह्यो वस्तू घेता कित्याक ती परिस्थिती समजून घेता अरे मनशा कुळाक ह्या पातकान देवा कडच्यान पयस व्हेला ही येवजण आसा आनी ही येवजणे प्रमाणे म्हाका विचून काडला बरें म्हाका म्हजो जाय तसो म्हाका घोव जाय कसो दिसतालो म्हाका बरें न्हेसप कशें दिसतालें मातशें हिंगा थिंगा भोंवपाक दिसतालें हें सगळें सोडलें परिस्थिती जाणा जावपाक शकली आनी हाका भावार्थाची नदर जाय कित्याक क्रिस्ती भाव भयणां आमी आनी आमकां भावार्थ आसा ही तो नदर ना जाल्यार संवसाराचे नदरेन कोणाकूच ही परिस्थिती लेगून आमकां देखूंक येवची ना आनी दुसऱ्याची परिस्थिती पळयल्या लेगून आमी म्हणटली अरे हेच्यान हें करूंक जायना तेच्यान तें करूंक जायना पूण भावार्था वाटेन आमकां भावार्थ कितें शिकयता ही नदर ना जाल्यार ही वस्तू देखूंक येवच्यो ना पूण आंकवार मारयेची नदर आनी तिचें विजांव पळय मुखार पळयता समजना बरें म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा मातशें गायन घाळिता ती पूण जिवीत सारकें जालें बरें आसलेलें ना पूण तिणें मनशा कुळाची परिस्थिती ओळखून घेतली आनी ह्या वेळार ह्यो असले परिस्थितीन
आपूण ती गोरबेज जावपाक तयार जाली. गोरबेज जावपाक तयार जाली. मुखार वेता वेता आपणाच्या पुताक ती पळयता. सोंपें जालें काय? पयले सुवातेर ओके घोवाक मानून घेतलो, आतां म्हज्या भुरग्याकूय मारता. ताची परिस्थिती कोण नको, हांव जाणा. कोणूय येवन म्हजे लागीं विचारलां तरी. आनी हे जायते फावटी आवय बापूय मातशे आपणाच्या जिवितान चिंततात. लोक कमेंट कोत्ता भुरग्यांचेर, तांकां बरें दिसना. कोण विचारता हें कित्याक घडटा हे भाशेन, कितें आदार जाय ना. दोळ्या मुखार देखोंक आयलें, 4-5 कमेंट केले गेले. ते कमेंटाचेर लोकांचें आख्खें उरलेलें जिवीत थारयता. एक फावटी जेवण हाणाचेर न्हू, लोकांच्या कमेंट्सांचेर. आनी ही वाट चलता आसतना आंकवार मारया मागीर पळयता, अरे कानाच्या गांवांत हांचेलें सोरो ना, परिस्थिती पळयता. पूण ही नोदोर जाय. सगलो लोक आसलेलो, कोणें पळयलें. आनी शेकी ती वेता, बाबा कितें कोर, कितें कोर. लोजेक घाली नाका. आतां आमचे परिस्थितीन कितलीं जाण लोजेक पडपाचे परिस्थितींत आसतात ना न्हय. कितले फावटी हे लोजेतले निवारूक आमी पावलां घेता. आनी ह्यो खबरो जे भाशेन ते भुरगे म्हणटाले न्हू, पळय म्हाका म्हज्या घरच्यांचो मोग करपाक भिरांत दिसता. एकलो कोण आसलेलो बॉयफ्रेंड कसो, मागीर म्हज्या मामीचे तेंचें नांव उबयलां, म्हजेंय नांव उबयलां, कोण बॉयफ्रेंड आसा म्हण मामी. ह्यो खबरो तर आमकां मेळ्ळ्यो दुसऱ्यांक. दॅट इज अ मसाला. मोबायल ना जाल्यार 4-5 जाण मेळ्ळी जाली, तूं खबर आहा गो, तेगे खबर आहा, हेगे इश्ट जाला, तेगे तेच जाला. लोजेची निवारपाची, लोजें उडोवपाक आमी भितर सोदता. एक फावटी दुसऱ्याची परिस्थिती आमी जाणा जावंक सोदता. फकत जाणा जावपाक ती सोकल्या पडल्या वयर चडल्या. वयर चडल्या आवय तें सोसूंक जायना. सोकला पडलें जाल्यार 5-6 जाणांक मातशें पेरां घालपाचें. पूण ते लोजेतले निवारूंक, ता आदार दिवंक मनांत येता काय? आंकवार मारया शेकी आपणाचे पुताच्या बराबर चलता. कोणें तिचे लागीं विचारलां चलता चलता, आगे मारिया तुगे आतां परिस्थिती कितें? कोणें विचारूंक ना. ह्यो तर आंकवार मारयन केलां तें जिवीत आमी जिवंक सोदता जाल्यार ताका जाय ते सॅक्रिफीस जाय. जाय ते सॅक्रिफीस जाय. पयले सुवातेर तिणें आपणाची कूड देवाच्या पुताक येवंक, जल्माक येवंक कुडींत सुवात केली. जायते फावटी आमी परिस्थिती वळखो नासतना वो कितें करनासतना पयले सुवातेर कोणाक भुरगें ना जाल्यार आमी कमेंट कोत्ता. ती अशी कोश्टवता, देवा लागीं मागता वर्साच्या वर्सां भुरगें जाय भुरगें जाय. पूण आमी केन्ना केन्ना कमेंट मारता आनी तांचे सारकें काळीज पिंजोवन उडयता. दुसरें एक फावटी करियर 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 कोन्न आनी आपणाची कूड नेटोवंक, ही आमची कुडीची परिस्थिती आमी जी जाय वा दुसऱ्यान जाय ती आमी पळयना. वी हॅव टू लूक एट द सिट्युएशन ऑफ अ बॉडी ऑल्सो. कुडीची परिस्थिती कितें जाल्या, हांव कितें तिका दिता, जेवण कसलें जेयता आनी कुडीक कशे भाशेन हांव भलायकेन दवरता. कित्याक आंकवार मारयेचें जिवीत पळय. दुसऱ्याची मनीसकुळाची परिस्थिती जावन जाणा जावन ती गोरबेज जाली. आमी आतां गोरबेज जावपाक एक फावटी जाय ते अडखळ येता. करियर दोळ्या मुखार येता. हांव हालींच मातशें दुसऱ्या गांवांनी गेल्लो आनी म्हाका न्हू कोरियाची एकलो यादनीक मेळ्ळो. आनी आमी उलयता तेन्ना हांवें म्हणलें हाव आर थिंग्स देर. म्हणपालो या थिंग्स आर वेल. म्हणपालो द यंग पीपल डोंट वॉन्ट टू गेट मॅरीड. काज जावपा सोदनाय आनी काज जाल्या लेगून भुरगें नाका. ती पयलीं सांगता एकमुखार भुरगें नाका आनी काज जाता. आनी भुरगें नाका जाल्यार देवाचे रचणेन भागीदार कशीं जातलीं. ही देवाची इमाज नव्यो कश्यो घडोवन येतल्यो. कित्याक देव म्हणटा पळय तुमी म्हजी रूपकार, आमी आमचे सारके कोणाक तरी रोचया. लेट अस क्रिएट समबडी ऑफ आर लायक अस.
हें आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा. हे आमी रचनेच्या बागांत भागीदार जायना जाल्यार हें देवाची रूप आमकां खंय मेळटलीं. भुरगें जल्माक येयल्यार काय बरें आवयपण आनी बापूयपण अणभवंक मेळटा जाल्यार ही उसणी आमची काजारी जोडपी केन्ना हें आवयपण आनी बापूयपण अणभवतलीं. आनी हें तर आवयपण आनी बापूयपण अणभवना तांचे मदें केन्ना दुस्पटूय जावपाक जाता. कित्याक दिसता हो मोग फकत संवसारी. ही तर वाट चल्ली जाल्यार दुसऱ्याची परिस्थिती म्हणटा तेन्ना शेकी मागीर हांगा नवसरण्यान जिवीत दिवन परिस्थिती समजुया, नवसरण्यान जिवीत दिवया. आतां हे क्रिस्त तरणाट्याक जिवीत कोण दितलो? कोण दितलो? इतले कोश्ट आसात. कामाचे टेन्शन आसा, कोण न्हवऱ्याचें टेन्शन आसा, आपणाचें नांव उबयलां आनी कोण मामीचें नांव उबयता, हें सगलें आसा. तांकां आतां जिवितान नवसरणी कोण दितलो? कोण दितलो जाल्यार तेणी कितें तरी वांटप करूंक जाय न्हू. ते टू शेअर न्हू. पूण घरच्यांकूय नदर ना काय? अरे मगे मामी मातशें टेन्शन आहा, डॅडी मातशें टेन्शन आहा, भुरगीं टेन्शन आहाय, कित जाल काय सांग नाय ती. अरे सांग नाय, कित करया. आमकां परिस्थिती कळोच ना. कित्याक कळना? कित्याक आमी एकामेकाला वेळ सारिना. ना जाल्यार तुमचो टायम टेबल पळया. शेकी जेजूस आपूण मरता तो मरता तेन्ना म्हणटा आवय आसा, मारिया मागदाला आसा आनी तो जेजूचो मोगाचो शीस तो आसा आनी तो वयर रावन म्हणटा वचतो रे तुजो पुता, ही तुजी आवय. म्हणजे कुर्सार आसतना मरता तेन्ना आनी जिवितांत क्रायसीस येता तेन्ना, वयर सकला जाता तेन्ना सगळीं एक सुरीपण भोगता. आनी आतां जेजू जाणा हांव मेलो, माय एकली पडटली. माय कितें करतली आतां? एकली सोडूंक जायना. ही परिस्थिती आपणाची मायची तो वळखून घेता आनी तिका तो जिवीत दिता. कशे भाशेन? आपणाच्या शिसाक सांगता बाबा ती तुजी आवय आयजतान. आतां आमची कितलीं जाशा पयशा माय आसात, मायो आसात, एकसुऱ्यो आसतल्यो न्हू. तिची परिस्थिती कोणें जाणा जाल्यार कोण समजून घेवंक गेला. तिची परिस्थिती तिची. चल आज जाण पिराय तशी जाता, इसरताय, चल अस आज जाण पिराय तेंक जेवण चलना, कितू पाट सांगपाचें. आमी जावपा नाय, आमी विसरपाची नाय. तें आमगे परिस्थिती कोण तरी जाण जावपा येतलो. आनी येयना जाल्यार आमकां कशें कितें जातलें? भोगतलें न्हू, कितें तरी भोगतलें न्हू. जेजूचें एक हावेस पळय न्हू. आनी तो लेगून ही मनशा कुळाची परिस्थिती वळखता आनी म्हणटा अरे बाबा हिंकां पातकान सारकी पयस केल्या म्हज्या बाबा कडची. कोण मरतलो? हांव मरतलो. कशे भाशेन एकठांय येतलो? रगत वाडोवन, सॅक्रिफीस करून, मोगान. जरी तर आमी एकामेकाचो मोग करता, एकामेकाचें आमकां पडोन वेतलें, एकामेकाचो हुस्को दवरतलीं आनी दुसऱ्याची परिस्थिती जाणा जावन घेवंक पावतलीं. जरी तर आमी एकामेकाचें मोग करिना म्हणजे आमचें संबंद ना जाल्यार कोण कितेंय करूं आमकां पडोन वेचें ना. ताका लागून एकी फावटी घरान आवय बापूय रडटात आपणाचीच भुरगीं आपणाक कित्याक सोडटा काय म्हणून. कित्याक सोडटा? कित्याक धाकटेपणी वाडटा हें संबंद नाच, बसून उलोवंक ना. आनी आतां आमचे मोबायल आसा. हालींच हांवें आनी एक खंय गेल्लो ते पळय धाकटे लागीं व्हडलो बरो मोबायल दिला पेजाद. ओके खंय वयता भुरग्यांकूय गरजेचो आसा तो ना न्हू, पूण उलयता. मिसाक मातशे मोबायल बंद केल्यात म्हूण अलाव केल्ले जाल्यार कितलीं जाण मोबायलाचेर येदो म्हळ्यार 500 मॅसेज धाडपाची. शुअर नाजाल्यार पळयात आमी कॉलेजीन बसल्यार मॅसेज धाडटा. हिंगा इगोजेन म्हूण मातशें देखरीत आमी सामान दवरल्या म्हूण हिंगा तर अलावड केल्लें जाल्यार मोगळ भाव भयणीनो
एकामेकाची परिस्थिती जावंक न्हू दुसऱ्या फॅमिलीन वचोंक गरज ना दुसऱ्या गांवांनी आमच्याच कुटुंबांत या आनी आयज बेस्ती नियाळ करुया आंकवार मारीची मोजत घेवया जे भाशेन तिणें ती वेळ जाल्लो दुसऱ्याची परिस्थिती जाणा जावंक जे भाशेन जेजू दुसऱ्याची परिस्थिती जाणा जालो तिणें जिवीत दिलें आंकवार मारीन जिवीत दिलें ही परिस्थिती सुदरावंक आपणाक कुसव्या वरवीं देवाक जिवंत केलो आमच्या मदें हाडलो आनी कितलीं जाण आमच्या बराबर आसतलीं जी जिवीत दितात आनी आपूण कुर्सार मेल्ल्या भाशेन सॅक्रिफायस करीत आसात ह्योय मनशांची आमी तोखणाय करुया आनी आमी तसली मनशां जावन देवाची कृपा आमकां मागुया आमेन. सगळे उबी रावया. ह्या वेळार कांय आमची मागणी आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन आपले पोरजेची परिस्थिती वळखून तांकां आयकून आनी समजून घेवंक तांकां दोळ्या काळीज फावो जावंक बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका धर्माचे खाशेल्लेपण वळखून घेवन जिवीत दिवपी आनी पोरजेचो एकचार बांदतले निर्णय घेवन पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. आमी सोमेस्तांनी दर एका मनशाक मनीसपणाचो फावो तो दर्जो दिवंक आनी वायट परिस्थितींतली भायर सरूंक आदारांची जावंक बापाचें बळ मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. मारिया आमकां देख आनी नमुनो तिचेर आमची नदर दवरून दुसऱ्यांचें जिवीत अदीक न्हवसरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. आयज ह्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या होली क्रॉस आसय एलेगांजा आनी ग्रीन व्हॅली समुदायाच्या दर एका गराब्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागतना जोण एकल्याच एकामेकाक समजिकायेन समजून आपलो गराबो क्रिस्ती भावार्थान अदीक घट करूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. मोकळा बापा कांय मागणी तुज्या पांयां सरशीन दवरल्यान आनी आमच्या काळजान जाय ते उमाडे वयर सोदतात तेवूय तुज्या पांयां लागीं दवरता आनी ते फावो त्या वेळार आमकां लाभ मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोनिंग गीत घेवया C11 पेज 32 C11.
Tuitawi amci dana, Yasborobor amci citra, Anta tu svikor vodana, Bodo sumya amci mona, Ita tuta kola kola, Bodo amci ceta kola, म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोणवाळ्या बापा, बागयो ताकवार मारी देवाचे मातीचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुज्या मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमचे स्वर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानो अशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापूंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयो तांकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणीचें गीत गावन तुजी कोनवाळे आमी वाकणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्दी तुजी विस्मिता. सर्वकाळी मनशांताय कितली ओप्रिमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोषान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच तुका आसय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंच तुका आसय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स.
नव्या आनी सासनीक कराराचें रोखोत पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट परगटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù nowia nietolo. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù nowia nietolo. बापा, जेजूच्या मरणाच्यान पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोकोत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमचे गोवणी बापाक आनी सगले यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मै मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां यादनिकांक एके फावटी रितीराक एकलो यादनीक म्हणटालो, वी आर वुंडेड हिलर्स. आमी जरी तर जायते कडेन आमचे लागीं फेरतां आसात तरी आसतना आमी पिकोणी दिवंक जाय हे यादनिकांक म्हणटालो तो. तेच भाशेन आमी सगलीं वी आर वुंडेड पीपल. जायते खूब त्रास आसता तरी आसतना दुसऱ्याची परिस्थिती सोदून खुशालकाय वाडोवंक एकामेकाक पावपाची ही जी आमकां खंय दिल्ली आसा तांक दिल्ली आसा ती पयर सोडूंक जायना. आयज घराब येताना एकामेकाची परिस्थिती समजून घेवन आमचो कुटूंब कशे भाशेन मोगाळ आनी देवाचे कृपेचो करून ही वाट तांकतली, शेजऱ्यांक कशी पावतली हाचे नियाळ करपाक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुज्या उदारका कुतीन सोरपातकांनी सुटोय आनी सोरवा आकांतांतली वाटाय.
कित्याक लागून की पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सचेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक आसत्या तोंडान कुशालकायेन शांती वांटुया क्रिस्ताची शांती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर सौम्याचे देवाची क्रिस्ताची शेळी संवसाराचे कुडी आनी रक्ताचे मिश्रण आमकां दिश्टिवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळो सर्वेस्परा हांव तुजी कूड आनी रगत शेवंक वेता ती म्हजी जट्टी आनी कास ताडिना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हजे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी तशीच अकोद फावो जावं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती दुसऱ्याची परिस्थिती समजून घेता ती तुजी आनी म्हजी समजता ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुपाकी सुम्यात माझे भितरेचे म्हाका फावो तुज्या खातीर म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन आमच्या काळजात रावून ये सुम्याची सुये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये बाबा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मोरीस जालोय सासराक तुझे येवसोन जाले आमचे मोरे बिडार करचे सुयाचे सुये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये सुयाचे सुये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये तुमच्या सैमाक नाको जालोय चांगरा रूपात दिश्टी पडलोय आमची पातकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाडटाय सुम्याचे सुये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये सुम्याचे सुये आमच्या काळजात रावून ये
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बागेवंत आंकवार मारी देवाचे मातेच्या उगड्यासाक आमी तुका भेटयल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलें. ह्या पोसणाच्या घोटायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सर्व आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नोवेदांचे मागणी तिमी घालुया. ए बो पोवीत आंकवारी, बो पवित्रीत्वेन तुका सुरवातेक तान जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खोतखोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखवलेल्यांचे माये तुवें एक कुशालकायेचो उगडास काडटेल्यांक एक किरीत शेकाय बासायल्या. तर ती शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरचांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. थोडो वेळ उगी रावन आमच्यो गरजो सायबीण मायेक उक्त्यो करुया. मागुया पिडींत आसलेली आमची बाबा भयणां तशींच जी आवयपणाचे बेसार आसात तांकां किरीत भाशेन मागण्यांत दवरुया. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीन आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली. म्हजे मागणे आयकून घे. नमान मरी कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव
आनी सदैवचो पूज्य येसू बघितले देवाची माया पाप्यांची विनंती कर तांच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोललोय सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येसू बघीन ते मरे देवाची माया पाप्यांची विनंती कर तांच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरी कृपेन बोललोय सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येसू बघीन ते मरे देवाची माया पाप्यांची विनंती कर तांच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये देवाची हे मोजे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बरलोले हे मोजे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओंत्रेकतां. हे संस्थेल्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरन्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा खातीर आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बोललोय सर्वेस पोचताय सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैवान सदैवचो पूज्य येसू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आजच्या दिसाक आसोय सेक्टरान रावतलीं सगलीं होली क्रॉस ग्रीन व्हॅली एलिगान्सा आनी आसोय सेक्टर ह्या सगल्या भावा भयणांक खिरीत भाशेन बरे तरेन ही सेवा धर्मीक तुमी सगळे रितीन बरो भाग घेतलो देखून काळजांता देव बरें कर. संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतली आयगे कांती ती विणोवणी सोरवायटांतली सोरविनातली दिवार माये सुलोकिनी गांवांत आमच्या गोरगोरांनी गोरसांतीची आमची जिणी सोरवायटांतली सोरविनातली दिवार माये सुलोकिनी गांवांत आमच्या गोरगोरांनी गोरसांतीची आमची जिणी संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे शेरांतली आयगे कांती ती विणोवणी
संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतली आगे गांवची ती मिरवणी ह्या संसारान जियेताना भुरगे माये आमची राखोन गुरबे मोरसोन ती मरताना बाबोक आमकां सुखासासो ह्या संसारान जियेताना भुरगे माये आमची राखोन गुरबे मोरसोन ती मरताना बाबोक आमकां सुखासासो संसाराचे तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतली आमगे गांवची ती मिरवणी संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतली आगे गांवची ती मिरवणी सोरवायटांतली सोरविनातली निवार माये गावात आमच्या बरबरांनी गोर शांतीची आमची जिणी सोरवायटांतली सोरविनातली निवार माये सुलोकिनी गावात आमच्या बरबरांनी गोर शांतीची आमची जिणी संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतली आगे गांवची ती मिरवणी संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतली आगे गांवची ती मिरवणी संसारान जियेताना भुरगे माये आमची गुरबे मोरसोन ती मरताना बाबोक आमकां सुखासासो ह्या संसारान जियेताना भुरगे माये आमची राखोन गुरबे मोरसोन ती मरताना बाबोक आमकां सुखासासो संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतली
पिसाय भिडी तूं आमची काकून आदायानी आमच्या मोनाच्या वेळार मोर पिसाय भिडी तूं आमची काकून आदायानी आमच्या मोनाच्या वेळार मोर पिसाय भिडी तूं आमची काकून आदायानी आमच्या मोनाच्या वेळार मोर पिसाय भिडी तूं आमची काकून